जॉब स्कॅमाच्या केशीत पुजा नायकाक अटक जाल्या उपरांत पुजाची सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आशिल्ली लिंक उक्ताडार येवपाक लागिल्ली. केशीत पुजाक सहकार्य करपी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली. पुजाचो कथीत साथीदार श्रीधर सतरकराक पुलिसांनी 2दा चौकशेक आफयल्लो. केशीत सतरकराचे इन्व्हॉल्वमेंट आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. आता मंगेश रस्त्या कुशीक सतरकराची कूड मेळ्ळा. तांणी सुसायड केला आसुये म्हूण दुबाव. सतरकराकडे स्कूटर आशिल्ली ती पुजा नायकाच्या नांवार आसा. गाडयेच्यो लायटी फुटल्यात. जॉब स्कॅमाचें जें प्रकरण आसा तें आख्ख्या गोंयांत गाजता आनी आज आमी अशें म्हणपाक शकता की तें जॉब स्कॅमाचें प्रकरण आनी एक बळी गेल्लो आसा. श्रीधर सतरकार जो तेतून इन्वॉल्व आशिल्लो अशें म्हणपाक शकता आमी, कित्याक तेका 2 फावटी माड्डोळ पुलीस स्टेशनान इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयल्लो. तेजो स्टेटमेंटूय बी येतलेलो आनी मागीर तो खंय मिसींग जालो. तो 4 दीस मिसींग आशिल्लो आनी आज तेजी डेड बॉडी जे कुंकळे आनी मंगेशी वचपाचो रोड आसा थंय गावल्ली आसा. तेजी गाडी हांगा 3 दीस आशिल्ली एक्टिवा जी, आनी तितून एक गजाल आसा ती म्हळ्यार जी एक्टिवा गाडी आशिल्ली हांगसर ती पुजा नायक हेजे नांवार आसा. पुजा नायक जी आख्ख्या गोंयांत सद्या फेमस आसा जॉब स्कॅम प्रकरणान, तिची गाडी गावल्ली आसा. फाटीं सीएमानूय स्टेटमेंट केल्लें की समज गव्हर्मेंट एम्प्लॉई समज हितून इन्वॉल्व आसा स्कॅमान जाल्यार तांकां सोडपाना म्हणून, तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातली म्हणून. जेन्ना आमी आनी इन्फॉर्मेशन करपाक ट्राय केली तेन्ना कळ्ळें की ताका खंय माड्डोळ पुलीस स्टेशन फक्त इन्व्हेस्टिगेशन आपयल्लो. ताका अरेस्ट केल्लो नाशिल्लो, पूण ताका 2 फावटी ताका आपयल्लो माड्डोळ पुलीस स्टेशन आनी तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आशिल्लो. आनी मागीर खंय तो मिसींग आशिल्लो, 3 दीस जाल्यार मिसींग आशिल्लो. लास्ट कोण नरकासूराक तो आशिल्लो, जे नंतर दिसोना. आनी तेजें लोकेशन जें ट्रेस जातालें तें वेलिंगा जातालें. आज जेन्ना हांगसर जो एरिया आसा वाटेर तो वास येता ते कारणान लोकांनी जेन्ना पुलिसाक इन्फॉर्म केलें तेन्ना जेन्ना येवन पुलिसांनी हांगा पळयलें तेन्ना तेजे डेड बॉडी गावल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर श्री कुंकळकार.